प्रितीच्या भावान भयणो, जेन्ना आमचे गोरेब्यांतलो आमचो लागींचो इश्ट आमकां सोडून वता तेन्ना आमकां जायतें दूख भोगता. आनी आयज आमी दोनी वाचपांनी पळयता. पयल्या वाचपांत आमकां बागेवन पावलो तो एवेस्कारांचे पवित्र सभेक सोडून दुसरे आपले कार्य करूंक वेतात आनी तो तांकां म्हणटा आपूण घोडी तुका आनी दुसरे फावटी पळोवंक मेळचो ना, कित्याक तो जाणा ताणें देवाचें कार्य ताका दिल्लें तें ताणें बरे भाशेन केलां. आनी आतां तो जेरुसलेमाक वता आसतना तेन्ना घोडी थंय ताका धरून ते ताका जिवेशी मारतले म्हणून तो जाणा, पूण तो तांचे पासत मागता. आनी शुभ वर्तमानांत थंय पळयता आयचें वाचप जें आसा तें जेजू आतां जाणा ताचो वेळ आयलो की ताका धरून व्हरतले. तो बापा लागीं आपल्या शिसां पासून मागता. दोनूय वाचपांनी पळयत जाल्यार आमकां दर एक जाणाक क्रिस्तांवाचें खरें कार्य, क्रिस्तांवाचें खरें मिसांव कितें तें कळोन येता. आमकां सगल्यांक क्रिस्तांवाच्या पाडलांदारांक क्रिस्ताचें सर्गीचें राज परगटूंक आपयल्लें आसात. आनी हो वावर करतना आमी आमचें आख्खें मन लावन करूंक जाय. आनी ताकाच लागून जेजू जें आपल्या बापान कितें आपणाक दिलां तें तो आपूण वयचे आदीं आपल्या शिसांकूय दिता. आनी आज तो आपल्या शिसां पासत मागता की तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण. जेन्ना जसो बापान जेजूक धाडलेलो संवसारांत आपलें राज स्थापनी करूंक, तेच परी ताचें राज परगटूंक जेजू आपल्या शिसांकूय धाडूंक सोदता. आनी तो बापाक म्हणटा की तुवें दिल्लें तें आपणें सगळें तांकां दिलेलें आसा आनी तो तांकां ताच्या हातींत घालता. पयले वचपांत पळयत जाल्यार जेन्ना पावलो म्हणटा एफेसकारांचे पवित्र सभेक की तांचे मदीं जायते दुसरे ल्हानग्या भाशेन मनीस येतले आनी तांचे आख्खो भावार्थ तांचें आख्खें जेजूच्या मार्गान चलचो वाट ते तांकां खोट्या मार्गान चलयतले तसले मनीस येतले तांचेर चतूर रावंक तो आपयता आनी ताचे पासत मागता. मोगाच्या भावान भयणो, एक बरे गोंडी कशे दोनी वचपांनी आमकां दिसून येतात आनी आमकांय बरे गोंडी जावंक आपयल्ले आसात. आमी आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक, आमच्या भावा भयण्यांक जांकां आजून देव पावंक ना, जांकां आजून जेजूची वळख मेळोंक ना, तांकां जेजू दिवंक तांचे पासत एक बरें तांकां बरे गोंडी जावंक आमकां आपयल्ले आसात. तशें जेजून आपलें जिवीत आमचेच पासत भेटयलें तेच परीन आमकांय ताच्या राज स्थापनेक भेटोवंक आज आपयल्ले आसात. तर मोगाच्या भावान भयणो, आयज ह्या वाचपांचेर नियाळ करता आसतना आमी देवा लागीं ही कृपा मागुया की आमकां जें कार्य दिल्लें आसा जेजून आपलें सर्गीचें राज परगटूंक तें आमी आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या करण्यांतल्यान, आमच्या उतरांतल्यान आमी दुसऱ्यांक दिवंक आनी दुसऱ्यांक दिता आसतना आमी आमच्याच फायद्याचेच पळोवंक न्हय पूण दुसऱ्यांचे उदरगती पासून आमी वावरूंक हीच प्रार्थना आनी हीच कृपा आमी देवा लागीं आमी मागुया.